आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका एक दो एक दो एक दो तर बाबा तुम्ही हांगा आयज प्रोटेस्टा फाल्यां सेकंड डे प्रोटेस्ट करता पार्सेकर फुड्स विरुद्ध की आमकां हांगा हो प्लांट नाका म्हणून आनी ह्या संदर्भान तेणी सांगलां की ह्याच गांवचे लोक आपले फुड्यान कितलेशे जाण कामां आसा आनी कितले जाण आपल्या आमची कंपनीचेर अवलंबून आसा बार्रां आसा हें आसा रूम्स आसा तेन्ना हितून कितें दितात त्या तेणी सांगलें तें सारकें आसा काय कशें कितें पळय हो जो गांव ह्या गांवाक कितलीं वर्सां जालीं 70 वर्सां जालीं हांगा लोक आसा लोकांचें अस्तित्व हांगा आसा आनी तो हांगा आयला कितले दीस जाले म्हाका दिसता हार्डली 3-4 वर्सां जालीं तो आयज हांगा येवन बिजनेस करता म्हणजे हेजे पयलीं ते लोक खंय गेल्ले हो आतां आमकां क्वेश्चन मार्क पडपाक लागलो की तो आमकां हांगा हें करता की बाबा आपूण हो जो गांव आसा तो आपूण पोसता हेजेर आतां आमच्या लोकांक सगळ्यांक क्वेश्चन मार्क पडला दुसरी गजाल म्हणल्यार तो आतां म्हणटा काय स्टेटमेंट केला की तेणी तीच लोकांक जॉब दिला तेणी दाखोवचें आमकां खंयच्या लोकांक जॉब दिला तो हार्डली आमचे 2 लोक तेजे कडेन कामां वयता आनी तो म्हणटा की हांगची जी शॉपां आसा बार्रां आसा ती तेज्या कुस्तार चलता रूम आसा तेज्या कुस्तार चलता हे जी तेणी हेजी दुकानां आसा शॉप्स आसा ही तो हांगा येवचे पयलीं लोकांनी केल्ली आनी हे तेणी जो स्टेटमेंट केला तो निशेध करता आनी हे तो फॉल्स स्टेटमेंट तो आयज मिडिया मुखार हाडटा तो लोकांची दिशाभूल करता हय दिशाभूल करता ऑब्वियसली दिशाभूल करता आनी तो असलो फालतू स्टेटमेंट दिता की बाबा लोकांची कोण तेका लोक येवन ते दुकानार येवन सामान व्हरता तसले स्टेटमेंट करता मागीर बार्रां चलता कोणी सांगला तांकां तेंचे बार्रार वचपाक मागीर आपूण ते ग्रॉसरी व्हरता हे कसलें म्हणून म्हणून तो करता हें फक्त दाखोवपा खातीर दाखोवपा खातीर आनी कांय ना फक्त दिशाभूल करपाक लागून ह्यो सगळ्यो गजाली तो करता गेले 1.5 म्हयन्याचो प्लांट बंद आसा म्हण तेणी सांगता की थंय कांयच चलना तेन्ना हेजेर वास येवपाची येत ना म्हणटा तेन्ना कशें कितें पळय आमी जो स्ट्रायक आहलो तो 24 तारखेर केल्लो तेन्नाच्यान आतां आमी कॅल्कुलेट करीत जाल्यार ऑलमोस्ट आतां 1-2 म्हयने जाले ओके आनी तो म्हणटा की आपूण 1.5 म्हयने जाले की आपूण प्लांट चलयना जाल्यार आयज हे लोक हांगा येवपाचें कारण कितें प्लांट बंद आसल्यार लोकांक कितें गरज पडला की आपल्या कामां सोडून हांगा येवन बसपाक हो सगळें दिशाभूल करता आनी कांय ना तो आपले डिफेंड करपाक लागून असले फालतू स्टेटमेंट आयज पब्लीश करता आनी कांय ना तेजें काल प्रोटेस्टाक अशें जालें की लोकांनी सांगलें की पयलीं कंपनी आपली चालू केली म्हणटा हांगा लोक धडाधड फ्यूज वयता आनी लायट वयता काळोख तेन्ना कशें कितें तें लायटी संदर्भान सांगपाचें म्हणल्यार तो जे लायट घेता तो 3 जाग्या वयल्यान लायट घेता आतां फाटल्या दिसान ताका एक स्पेशल ट्रान्सफॉर्मर ताका दिला आनी तो ट्रान्सफॉर्मर सोडून तो भायल्यान आनी 2 जाग्या वयल्यान 4 वाटेन तो लायट घेता फाटल्या दिसान आमी ती गजाल आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या हे कडेन ती गजाल आमी पावयल्ली की तो एक जो आमचो ट्रान्सफॉर्मर आसा ताका तेणी स्पेशल केबल घालून तो प्रायवेट फॉरेस्टांतल्यान तो लायन आपल्या इंडस्ट्रीन व्हरतालो आनी एक गजाल आसा एक खांब्या वयल्यान तेणी 3 फेजचो केबल घालून तोय बीन केबल कसो सकयल्यान ग्रावंड लेवल 1.5 मिटर सुद्दां हायट ना त्या केबलाची फ्रॉम ग्रावंड आनी तो केबल तो खंय आपल्या फॅक्ट्रीन व्हरता म्हणल्यार तो हो एक जालो तो एक ट्रान्सफॉर्मरांतल्यान जालें आनी ताका एक स्पेशल ट्रान्सफॉर्मर ताका दिला आनी तो एक म्हणल्यार तो 3 जाग्या वयल्यान लायट घेता आनी जे आमी तेगे डॉक्युमेंटेशन कितें आहा तें व्हेरीफाय केल्लें आमकां एक गजाल कळून आयली की ताका तेणी जें परमिशन घेतलेलें लायटीचें तें डॉमेस्टीक आशिल्लें आनी हेय गजाल तेजी ती व्हेरीफाय करूंक जाय कित्याक तो डॉमेस्टीक सपोज तेणी कनेक्शन घेतला जाल्यार तो कॉमर्शियल कशें चलयता आनी ताका येदो व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर कित्याक दिलो आनी सपोज तोय दिलो ट्रान्सफॉर्मर जाल्यार ह्या 2 ट्रान्सफॉर्मरांतल्यान ताका लायट कित्याक वयता हेय मातशें गोवोरमेंटान तेजेर मातशें लक्ष मारूंक जाय आनी एक गजाल म्हणल्यार ताका जो ट्रान्सफॉर्मर दिला त्या ट्रान्सफॉर्मराक फाटल्या दिसान आमची गाय लागून तें गायक मरण आयलें आनी तेजें सांगपाचें म्हणल्यार कितें तेणी तो जनरेटर बसयला जेन्ना लायट वता तेन्ना तो जनरेटर तो ऑन करता आनी ती लायन आसा ती सगळी रिवर्स फ्लो जाता आनी तेजेच लागून ती गायक तो शॉक येवन गाय ती पिड्यार जाली आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार जेन्ना तो ती लायट चालू करता तेन्ना तो फूल लोड येता तेगे ती भितर कितें मशिनरी आसा ती एक्सटेंड आसा ती तो लोड आहा ती कॅपेसिटी ती होल्ड करपाक शकना आनी ते सगळे फ्यूज म्हाका दिसता सकाळी फ्यूज पडटा मागीर सकाळी येता लायनमॅन मागीर सांजचो फ्यूज वता परत सांजचे लायनमॅन येता ह्यो गजाली चालूच आसा तुमकां प्रॉब्लेम जाता लायटीचो प्रॉब्लेम जाता लायटीचो ओके आतां ती कायदेशीर आसा काय ती इल्लिगल आसा लायट बी अशी तुमकां दिसता ना जेन्ना आमी पंचायतींतल्यान आमी डॉक्युमेंटेशन काडलें तेन्ना आमकां एक गजाल कळून आयली की तेजे कडेन फक्त डॉमेस्टीक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आसलें आनी तेजे भायर आमकां कांय मेळना डॉक्युमेंट तेजें सो ताका सपोज तो लिगली आसता आसलो न्ही जाल्यार थंयच्यान तो लूप मारून कित्याक व्हरता आसलो तो 3 फेज केबल तो असो ग्रावंड लेवलाल्यान कित्याक व्हरतालो तो पयलीं लिगल आसता ताका खांबे घालून ताका लायट दिता आसले
लायटीच्या संदर्भात आमी ऑलरेडी एक बीन सगळ्यांक आमी इंटिमेशन दिल्लें आसा. हांव तेंचे लागीं मागता की तेंच्यान बेगींतल्या बेगीन येवन ह्यो सगळ्यो गजाली तेज्यो व्हेरीफाय करच्यो. तुमकां कळून आयलें की ज्या जाग्यार तेणी तो प्लांट सेटअप केला ती जागा आसा ऑर्चिड लँड आनी तेणी जेन्ना ते परमिशन घेतलेलें तें कित्याक लागून घेतलेलें फक्त पोयट्री फार्मींग आनी लेबर रूम आनी एक शेड हेज्या लागून तेणी तें परमिशन घेतलेलें. आनी जेन्ना तेणी सगळें तें डॉक्युमेंटेशन ते प्रोड्यूस केलें थंय क्लियरली मेन्शन केला की ती लँड ऑर्चिड आनी इट इज ओन्ली फॉर पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर हें मेन्शन केलां. तरी हांव म्हणटा की एग्रीकल्चर लँड आसा ऑर्चिड लँड आसा आनी हेका इतलें व्हडलो सेटअप करपाक तेका कोणूय परमिशन दिलें. हे कोण दिता तांकां असल्यो गजाली सगळ्यो थंय करपाक. आनी हे जावंच शकना. ही एग्रीकल्चर लँड आनी ऑर्चिड लँड आनी बाबा ती तेगे झोन तेका कन्वर्ट करूंक जाय पूण ते करिनासतना तेणी आतां व्हडलो प्लांटूय सेटअप केला. हेजेर हांव मागता की जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तेणी तेजेर बेगींतल्या बेगीन कारवाई करची आनी तेज्या खातीर गजाली योग्य त्यो फाटी लावच्यो. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी आमचे समाज बीन आहा तेंकांय आमी एप्रोच केला ह्या संदर्भात आनी जाता तितले बेगीन आमचे ते जे आमचे लोक आसा ते आमकां तेंचो आमकां फूल फुडें पाठिंबो आसा ह्या एज्युकेशना लागून. ह्या गांवचे एक 200 लोक आयिल्ले आपलो प्रश्न घेवन आनी आमी हांगा एज्युकेशना बसतले म्हणून आनी तेंच्यांनी म्हाका दिसता सगळ्याक कलेक्टराक पोलीस डिपार्टमेंटाक जावं पंचायतीक सगळ्याक लेटर केलें की आमी हांगा बसता म्हणून. आनी एक्चुली पळोवपाक गेल्यार ऑर्चर्ड जमनी भितर हो प्लांट आसा. हे जमनीचें कन्वर्शन जावना आनी हेका बेकायदेशीरपणान ऑपरेट करपाक परमिशन दिल्लें आसा. आनीक जो एडिशनल डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत आसा तेणें हेजी स्टे दिल्ली आसा. ती खंयची हेतून दिल्या ती म्हाका खबर ना. कारण गांव सगलो मॅक्झिमम गांव एकटे आसा आनी गांवांक हो प्लांट हांगा नाका. ह्या हितूंतल्यान रोगराई निर्माण जातली हांगसर लोक दुयेंत पडटले हळू करून. आनी सगलो दक्षिण गोंयचो म्हाका दिसता वेस्ट आसा पळय ती सगळी जवळ दिसाक 16 टन हांगा ट्रीट जाता. 16 टन म्हणजे जवळ जवळ 3 ते 4 मिनी टेम्पो हांगसर येतल्यो. म्हाका दिसता रातच्यो येता हांगसर खाली करपाक. आनी हेजे सगळे वेस्ट आहा पळय गोंयान भायर उडयल्लें आसा ती घाण सगळी हांगा येता आनी तेजेर मागीर हें करून बाय प्रॉडक्ट करून तेजेर अन्य खुबशे प्रोडक्ट हांगसरल्यान तयार जातले आनी ते हांगसर पॅकेज करून ते भायर विकपाचो तेंचो प्रयत्न आहा. आनी गांवचें आसा की हांगा तांकां तो प्रोजेक्ट नाका. पंचायतीन म्हाका दिसता नोटीस दिली विड्रॉ केलें म्हणून हें केल्लें रिवोक केली हेंच्यान. आनी पंचायतीचे लोक आयले गांवचे लोक वता आसून तेंच्यांनी फक्त म्हाका दिसता सेक्रेटरीक आनी पंचाक भितर एलाव केला आसतलो. इन्स्पेक्शन गांवच्या कोणा भितर घेवना आनी ती दादागिरी चल्ल्या तेंचे कडेन आनी धमकावपाचो प्रयत्न चल्ला. आमी कोणा हांगसर धमक्यांक भिवचे ना. कितें प्रश्न आसा तो सरकाराक उलोवन म्हाका दिसता 3 ते 4 दिसा भितर फुडलो आज जालो ब्रेस्तार सोमार पर्यंत हो सोडोवपाचो प्रयत्न करतलो. कित्याक ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो आनी हेजेर निर्णय बेगिनात बेगीन घेवं. आज मुख्यमंत्री म्हाका फोंड्या शिगम्याचे थंय हांव तांकां मुजरत मेळटलो आनी हेंचो प्रश्न आसा तो तेंचे पर्यंत पावयतलो आनी सोमार पर्यंत ह्या सोल्युशनाचेर प्रश्न कितें तो सुटाव करपाचो प्रयत्न करतलो. न्ही भाई तुका दिसना की गेली 2 वर्सां ते हांगा झगडटा आनी ह्या संदर्भात सगळे गोवोरमेंट ज्यो ऑथॉरिटी आहा तांकां सगळ्यांक निवेदन दीत आसा तेन्ना गोवोरमेंट ऑथॉरिटी खंय तरी कमी पडटा आनी तेजी फेवरा वयता अशें दिसना तुका? गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कमी पडना. काही लोक काही आपल्या एक ताकदीनुसार काही लोक मॅनेज करता ऑफिसरांक मॅनेज करता. सगळ्यांक म्हणना हांव काही ऑफिसरांक मॅनेज करतात तांकां कितें दिवपाचो प्रयत्न करतात आनी मागीर त्यो असल्यो ऑर्डरी हांगसर येता. कारण पंचायतीन काडली रिवोक केली आनी त्या कायद्यान खरें पंचायतीन दिल्ल्या हितूंतल्यान रिवोक केल्या कारणान ती रिवोक जावपाक जाय आशिल्ली. हेजे आज स्टे मेळटा आनी अशीच घाण मागीर म्हाका दिसता कोण स्टे दिले ते मनशान हांगा 8 दीस रावन पळोवचो येवन. ती सगळी रावपाची जेवपाची खावपाची आमी वेवस्था करता आनी तेणें हांगा येवन रावन पळोवचो आनी ताका कितें फील जाता तें पळोवचें आनी मागीर तेणें ते स्टे दिवची. हे सारकें. BJP मंडळाचो एक प्रेसिडेंट जावन आसा सावड्डे मतदारसंघाचो आनी हांगा जो तुज्याच मतदारसंघान जो इशू जाता मोठ्या प्रमाणांत गेली 2 वर्सां ते सतत झगडता. आज युवा आमचो BJPचो एक ज्येश्ठ नेतो विनय तेंडुलकर बाई येवन गेल्ले आसा तेन्ना तूंय पावला तेन्ना तुजी कितें हेजेर प्रतिक्रिया आसा?
ना म्हणजे 2 वर्सां जाली हिंचो तो इश्यू आहा पार्सेकर फूड्स जे तेजो तो रेंडरिंग प्लांट आसा आनी ते प्रोसेसिंग युनीट आसा आनी तेजो जो वास जो गांवांत येता पळय त्या वासान ते खूब सफर जाल्ले आसा आनी तेच्या लागून तेंच्यांनी येयल्ले दिसा रस्तो आंदोलन जावं मागीर पंचायतीचे हे व्हर मागीर बाकीचे डिपार्टमेंटान फॉलोअप घे सगळें ते करीत आसा पूण तेंकां आयज पंचायतीन सुद्दां तेंचो जो ट्रेड लायसन आहा पार्सेकर फूड्साचो तेजो कॅन्सल केल्लो आसा काडलेलो आसा तरी पूण तेका तो कोर्टान वचोन तेका स्टे मेळ्ळे कंटिन्यू चालू हें कितें आहा तें चुकीचें आहा जेन्ना लोकांक जे त्रास जाता पळय ते जे त्रास जाता पळय ते ह्यांग रस्त्यार येवन ते लोकां कडेन मांडटा पूण तांकां सपोर्ट असो हें असो कोणाचोच मेळना सो आमचो पंचायतीचो तसोच हांव मंडळ अध्यक्ष इवन हांव अध्यक्षा कडेन उलयलो अध्यक्ष दामू नायक बाई कडेन उलयल्लो तांचोय ह्या लोकांक सपोर्ट आसा जर लोकांक त्रास जाता जाल्यार खंयचोच सरकाराचो मनीस जे चुकीचें घडटा ताका सपोर्ट करपाना आनी आमी सपोर्ट करपाना रिवोक करून सुद्दां ही परत ताका स्टे दिवप म्हळ्यार हितून खंय तरी ऑथॉरिटी फेल ठरता दिसना भरपूर ठरता की लोकांक त्रास जाता ते ऑथॉरिटीन इवन आमी पर्सनली ऑथॉरिटी कडेन वचून फॉलोअप घेतलेले की तुमी अशें एक इश्यू आहा ताका तुमी सपोर्ट करूं नाका म्हणून तरी पूण तेणी खंयच्या बेजिकाचेर ताका स्टे दिली आमकां खबर ना जो पर्यंत हेंगे लढो चालूच आसता तुमचो पाठिंबा आसता सदां सपोर्ट आसलो आयज कंटिन्युअसली हांव बिजी आसलो म्हाजी मिटींग खूब जाल्यो पूण तरी आसतना हांव टायम काडून ह्या लोकां कडेन रावपाक जाय म्हणून हांगासर हाजीर रावला आनी तेंच्या कडेन सदांच आसतलो आनी जेन्नाच्यान ते हांगासर आंदोलन करता जेन्नाच्यान ते आमकां उलो करता पंचायतीक जावं म्हाका उलो करता हांव तेंच्या कडेन सदांच आसता आनी सदांच्या फुडें आसतलो कंटिन्यू असं चालू तो टाइम ना तेका केन्नाय म्हणजे फॅक्टरी कंपनी ती चालू केली म्हणटा तुमकां वास येता तो प्लांट चालू केलो म्हणटा चालू आसा तेचो बंद म्हूण ना एज अ पंच म्हणून तुमचे स्टेप कितें आतां सद्या मुखाल्ले म्हाका कितें गांवा वांगडाच हांव आसा गांवांत कितें दिलां तशेंच म्हाजी असो कितें फॅक्टरी तेची बंद जावपाक जाय तेका 2 वर्सां तेका ते दिल्ले सुद्दां आमी कितें तेचें सांगता बंद जाता आपूण सायडीक खंय व्हरता खंय जागो पळयता म्हाका तो सांगीत आसलो आनी गांवाक सुद्दां तेणी सांगलेलें सुद्दां आसा म्हूण तो सगळे फटींग उलयता तेचे सगळे झूट ती खबर म्हूण म्हाका दिसता तेचें बंद जावपाकूच जाय 2 वर्सांनी सांगत आसा आमकां कितलेशी दुयेंसां जायत आसा कितलेशी थंडी जायत आसा ही पळय आतां 4 दीस मदीं मातशें कमी जालें परत कालच्यान पयरच्यान सामकी घाण येवपाक लागली थंडीन ताळो वयर येयना पळय उखलुपा जायना उलोवपा जायना हां सदांच भुरगीं बरीं ना गांवांत सदांच भुरग्यांक त्रास जाता दनपारची येयली जेवण फुड्यान दिल्यार भुरगीं जेवपाक बसपाक गेल्यार घाण येता म्हणटा करपाचें कितें आमी आमकां सांगून जिटलो आमचो सगळींच बायलां आमी सदांच रस्त्यार येता सदांच देंवता रस्त्यार सदांच आमच्यान कितें करपा जाता सदांच आमच्यान येवपा जाता आमी काम धंदो सोडटा भुरग्यां बाळांचें काम करिनासतना आमी रस्त्यार येवन बसता सदांच आमच्या रस्त्यार येवन बसून आमच्यान जायना न्हू आमच्या भुरग्यांक बाळांक कितें शिजोवन दितले आमी आमकां लायफ आमच्या सदांच स्पिडेर जावपाक गेले एक बायल सदांच म्हाका बरें आहा म्हणना एक भुरगो आपल्याक आज बरो म्हणना आज दांडगे भुरगे सामके घोळोवन पडटा तांकां वयतना चलपाक जायना पेशेरो वाडटा कित्याक लागून वाडटा आमच्या हांगा बसलेली बायल एकटी बरी सामकी 2 दीस सामकी धडाधड उलयली मातशें कितें जाता म्हणपाक लागलें पोटान कित्याक गरबरता म्हणली तिस्कार पावता बांबोळी पावता म्हटल्यार ती बायल स्पेट जाली करपाचें कितें तिची भुरगीं पळय तिजेर कुस्तार जेवताली तिची बापडीची पेज गेली भुरग्यांची भुरगीं आतां त्या भुरग्यांनी बापूय ना एकटी आवय करतली कितें 3 भुरगीं तिची आसा आं तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो कोण हां ती बायल बापडी तळमळटा खंय वचूं कितें करूं भुरग्यांनी कसलो फायदो आसा भुरगीं कोणा कडेन दिवूं खंय कामाक वचूं काय म्हण ती बायल चर्चा करता हांगाच्यो बायलो खंय खंय वचून भुरगीं बाळ करून ल्हानाची व्हड गेला तेंच्यान आनी तेंच्यान जेवण खावन करून आमी हेज्या कुस्तार जगून आज आमकां कितलीशीं वर्सां जालीं हांगा त्रास जाता अशें जायते भाटकार सायटीन आसा म्हूण त्या भाटकारांचो केन्ना आमकां इतलो प्रॉब्लेम जावना आनी इतलो त्रास जावना हे पतीन आमकां हो गांवांत हाडून घाण सोडला रात दीस गाडयो येता घाणीच्यो करतली कितें आमी कशी रावपाची आमी जगपाची कशी आमकां जगपाक जायना हांगा आमकां जर आमी जगपाचें जाल्यार तेणी आमकां मारपाचें आनी तेणी हांगा रावपाचें 4 दीस येता पुलीस येता वयता पुलिसाक आमचें कितें जाल्यार पुलीस रोखडे येता आनी तेचें कितें जाल्यार पुलीस तेचें आयकता पुलीस येयना हांगा आयकोपा पे साहेब येता आमकां आयकता तुमचें कितें जालें तुमचें कितें घडलें पे साहेब येता तेचे पुरते येता वयता आमी आपल्यार खंय येता 2 पुलीस घाल म्हटलें आमी पुलिसीन रातची गेली पुलिसाक धाड म्हटलें धाडले तेणी पुलीस आपणाक जाय तेन्ना तेचे पुलीस आतां कितें केलें आत्तां पुलीस तेजे पावता आसले आमकां कितें पावना आमी कितें गरीब लोक आमी धनगर लोक हांगा रावलो आमचे आजे पणजे हांगा मेलेले आसा आमकां आज आमची इतली पिढी आज जावन आमचे 7 पिढीचे लोक आसा हांगासर ते ताका खबर नासतले तो काल येवन हांगा रावन तेणी मोठो प्लान करून घाटी लोकांक सगळ्या लोकांक वयले हाडून हांगा सोडला आनी आमकां धमकी दिता रात दीस तुमकां कितें जाय आतां तो प्लान आमकां प्लान नाका आमकां प्लान हो बंद हांगसर लोक बंद वय आमकां नाका आमची हांगासरली कोणूच कामाक आसना 1-2 काय 3 वयता ती बायलो आमच्यो रावतली तेंच्यान तेजेर काम आनी तेजेर पर आनी तेचेर भुरगीं तेंच्यान व्हड करूंक ना आमी कूळ कामेरे करून भुरगे पोसला आमी कळ्ळें काटा ह्या गांवांत जो मोल्या पंचायतीन येता त्या गांवांत आमी आयज हांगा एजिटेशनाक बशिल्ले आसा तुमी पळयता सगळो गांव आमचो एजिटेशनाक बसले आसा आनी एजिटेशनाक बसपाक कारण एकूच तें म्हटल्यार पार्सेकर फूड्स
जो प्लांट आमच्या ह्या गावान गेल्ली 2 वर्सां जालं चालू जातना हो जाल्लो एज अ पोल्ट्री फार्म, सगळे लायसन्स बिसन्स तेजी सगळी एज अ पोल्ट्री फार्म म्हणून आशिल्ली. पण तेणी दाखोवपाचे दात वेगळे आनी खावपाचे दात वेगळे असो प्रकार थंय चालू जाल्लो आसा. थंय रेंडरिंग प्लांट म्हणटा तो चालू आसा, जो पार्सेकर फूड्स आपूण लायसन घेतल्या पोल्ट्री फार्माचे आनी तेज्या अगेन्स्ट तो रेंडरिंग प्लांट थंय चलयता. गेली 2 वर्सां जाली आमचो आवाज काडटा की न्यूसन्स जाता, फॉल स्मेल येता गांवाक आनी गांव आमचो प्रदूशीत जाता, हांगा हेल्थाक इम्पॅक्ट पडटा गांवकाऱ्यांच्या. त्या खातीर आमी जायती एप्लिकेशनां केली, सगळ्या ऑथॉरिटीक कन्सर्न ऑथॉरिटीक एप्रोच केलो, पण जो रिक्वायर्ड एक्शन आशिल्लो तो एक्शन आमकां सॅटिस्फाय करपा सारको जावंक ना टील नाव. सो रिसेंटली आमी एजिटेशन केल्लें. एजिटेशना उपरांत पंचायतीन आपली लिगल फॉर्मेलिटीज चालू केल्यो आनी सद्या आतां मॅटर आसा ते ADP कडेन आसा. जाल्यार आमी ADP कडेन कंप्लेंट आशिल्ली, तेज्या उपरांत तो ADP कडेन स्टेक एप्रोच जाल्लो आनी आमी एप्रोच केल्लो ADPक की आमचो गांवचो कन्सर्न्स कितें आसा ते पयलीं आयकपाचें, येवपाचें, स्पॉट व्हेरिफिकेशन करपाचें आनी तेजे उपरांत ताका स्टे दिवपाची काय ना ती डिसिजन घेवपाचें. पण ते एक्शन जी जाली ती आमच्या अगेन्स्ट जाली अशें आमकां दिसता. ताका स्टे मेळ्ळो आनी थंय आतां आपलो रेंडरिंग प्लांट आसा तो परत चालू केला. त्या खातीर आमी हांगसान सगळ्या ऑथॉरिटींक किंवा सगळ्या पॉलिटिकल लिडर्स किंवा समाजाचे कार्यकर्ते किंवा बाकीचे जितली अख्यान संख्या आसा गोंयभर त्या लोकांक मॅसेज वचची की आमचो हो तोडगो परमनंट काडल्या शिवाय आमी हांगचे फाटीं सरचे ना ह्या इशूचेर. तेन्ना आमी आयज पिसफूल एजिटेशनाक आमचे सगळ्या गांवचे लोक हांगा बशिल्ले आसा आनी आमी हांगा कोणाक ऑबस्ट्रॅक्ट करपाचो बिझनेस आमचो हेतू ना. आमी पिसफूल एजिटेशन करून सगळ्या ऑथॉरिटीक आपले जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक मजबूर करतले आनी आमकां आउटकम मेळ्ळ्या शिवाय आमी हांगचे हालचे ना. तो एक प्रश्न आशिल्लो तो आजून सुटावलो ना, सो केन्ना पर्यंत जातलो आशा आसा काय? कशें आसा, हांव सरकारा भितर ना, हांव सरकारा भितर ना, पूण सरकाराचो एक पक्षाचो नेतो आसा. पण तुमचे कडच्यान लोकांची अपेक्षा चड आसा. दुसऱ्याचो प्रश्न कितें आसा तो हांव 2-3 फावटी मुख्यमंत्र्या उलोवप जालें आसा आनी त्या प्रमाणे तितून निलेश वेळीपाचे इकडे बी उलयल्लो हांव आनी कितें आसा तो परत एक फावट मिटींग जातली आनी आमचो प्रश्न सुटाव करपाचो प्रयत्न आसतलो. सो सुट्टलो प्रश्न दिसता, कारण 2 वर्सां जालीं तेंच्या मनान सोडोवपाचो तेंच्यांनी सोडोवपाक जाल्यार सुट्टलो प्रश्न. कोणाच्या मनान ना हांव सांगूंक शकता, कोणाच्या मनान ना, कोणाक कितें कितें त्या हितूंतल्यान कितें प्राप्ती आसा ती म्हाका खबर ना. जे मनान कोणाच्या मनान सोडपाचो आसा तो मनीस सोडयलो जाल्यार तो प्रश्न सुट्टलो. तुम्ही पळयतात GNH.